सलमोनी आमच्या जिविताचो एक अविभाज्य वांटो जायते फावटी जिणयेंत आमी सलमताव आनी ह्या सलमने वेळार सगळे मुक्त जाले म्हणलें एक चिंतप आमच्या मतीन जायते फावटी येता। पूण त्या दाळा जेजू आमचे संगी आसा सलमोनी सलमोनी न्हय बगार सलमोनी एक लिसांव मात्र ती सलमोनी जैतांत बदलाता म्हणलें आयचे वासप आनी आयची देवस्तुती आमकां शिकयता। आतां आयकल्ले वांचेलाचे वासप हे जेजूच्या मिसावाच्या सुरवेर एक फावटी आमी आयकता। जेजून गलिलेयाच्या सरोवराच्या वेळेर 4 जाणां शिशांक आपोवचे घडीत ह्या 4 जाणां भावांक जेजून सांगाता आपयलेले आनी ह्या संदर्भार असलेच एक चिंतप असलेच एक घडीत थंयसर आमकां आयकोंक मेळटा। आज परत जेजू जीवन जाल्ल्या उपरांत तसलेच एक घडीत थंयसर आमकां परत आयकोंक मेळटा। जेजूच्या मिसावाच्या सुरवेर आनी जेजूच्या मिसावाच्या अग्रेक हे घडीत जायते आमकां लिसांव शिकयता। देखून पयलें लिसांव अंदून आसा खंयसर मनीस सोडून वेता थंयसर देव प्रारंभ करता। खंय मनीस आपलो वावर संपयता थंय जेजू आपलो वावर प्रारंभ करता। खंय मनीस आपणाक जायना म्हणून सगळे हात बांदून बसता थंयसर जेजू आपणाचो वावर प्रारंभ करता। हे घडीत आमकां हे लिसांव दाखोवन दिता। पेद्रू आनी ताचे संगाती तिबेरिया सरोवराक मासली धरून गेल्ले आनी आयचे वांजेलाचे वासप आमकां सांगता सगळी रात ते कसताले जायते प्रयत्न ताणें केले पूण कितेंच धरूंक तांणी सकले ना। देखून उसवाड जाताना सगळे तांचे खांब संपवन आनी झाडांनी धुवन आपणाच्या घरा वचूंक तांणी सगळे येवजन घाल्ले आनी सगळो वावर त्या दिसाचो तांणी संपोवंक निर्धार केल्लो। आनी ह्या वेळार जेजू थंयसर पावता। जेजू तांकां दिश्टी पडटा आनी विचारता कांय मासली पडल्या गे कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली। आनी ह्या वेळार जेजू सांगता वसा परत आनी तुमचे शाळ दोनीचे उजवे बदलेक उडया आनी जायती मासली तुमकां मेळटली। आनी आमी आयकता परत तांणी गेल्ल्या वेळार जायती मासली तांकां मेळ्ळी। देखून म्हाका भाव भयणीनो एक लिसांव आमी शिकचे खंयसर मनीस सोडून वेता खंयसर मनशाक जायना म्हूण बगता खंयसर मनीस सलमोनी म्हणून चिंतता थंयसर देव प्रारंभ करता आनी मिसांव फुडें व्हरता आनी हे चिंतप आमच्या जिणयेक भोव गरजेचें। दुसरें जावन ताच्या वांचलाच्या वचपान सांगलेलें बरी शिसांनी मासली धरली आनी त्या मासलेचे नंबरय आमकां सांगला 153 म्हळ्यार 153। हे नंबर कित्या खातीर आयच्या वांजेलांत आसा कित्या खातीर हो संको उल्लेख केला कांय परी अर्थ ह्या नांवाक आसा गी खंडीत आसा। सडाव जावन जाणारी आमकां म्हणटात दर्यांत लागीं लागीं 153 वरायटीची मासली आसा खंय सगळी वरायटी आमी लेखली जाल्यार लागीं लागीं 153 153 तरांची मासली आसा। आनी शिसांनी झाड वडोवन मासली धरलेल्या वेळार ही सकट रितीची मासली तांतून आसली सगळी तरांची सगळ्या वर्गाची मासली त्या झाडांत आसली आनी इतली मासली आसुनी झाड पिंजोवंक नासले म्हणून आमकां पवित्र पुस्तक सांगता। लिसांव इतलेंच मोगाळ भाव भयणीनो देवान घालच्या झाडींत सकडांक अवकाश आसा सकड तरांच्या वर्गाच्या मनशांक सकड वर्गाच्या मनशांक सकड खालीतेच्या मनशांक त्या जेजूच्या राजांत अवकाश आसा। झाड म्हळ्यार देवाचे रास म्हणून जेजूनच सांगलेलें आसा। देवाचे रास कित्याक सरी करयेत ते एका झाडाक सरी करयेत म्हणून जेजून वापारींनी सांगलेलें आसा। देखून हे झाड वडयत आसतना सकट रितीची मासली सकट तरांची मासली तांतून आसा पूण झाड पिंजाना। तशेंच मोगाळ भाव भयणीनो देवाच्या रासांत सकडांक अवकाश आसा फातक्यांकी अवकाश आसा नितीवतांकी अवकाश आसा बऱ्यांकी अवकाश आसा खोट्यांकी अवकाश आसा हर एका रितीच्या हर एका खालीतीच्या मनशाक अवकाश आसा। आनी देवाचे रास ते बरो न्हू कितल्या रितीचे मनीस आयल्यार तांतून जागो ना म्हणून ना। देखून हे एक लिसांव दिवचे खातीर ह्या
मास्कलेसो संको थंयसर उल्लेख केला. तिसरें जावन मोगाळ भाव भयणीनो, एक बुवापूर बायेचे सवाल आयच्या वांजेलांत आसा आनी ते सवाल आसा, सिमांव सुवांवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी. जेसून दुसरे खंयचेय सवाल विचार येते आसले, पेद्रू हांवें दिले विसांव तूं फुडें व्हरताय गी, म्हज्या सांगाता तूं येताय गी, हांवें धाडलेल्या जाग्यार तूं येताय गी, म्हजे खातीर तूं मरोंक तयार आसाय गी. विविध सवालां पेद्रूक जेसून विचार येत आसले, पूण ते खंयचेच सवाल जेसून पेद्रूक विचारूंक ना. विचारले इतलेंच, पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय गी. आनी हे सवाल 3 फावटी जेसून विचारलेले आसा. आनी तिसरे फावटी विचारता आसतना पेद्रूक मनांत भोव चड दुखले. आनी ह्या 3 फावटी विचारल्या सवालाक आनी पेद्रून 3 फावटी केल्ल्या नेगाराक ताण पडटा. जेजू आपणाचे कस मरण सोसूंक बेता आसतना पेद्रून जेजूक 3 फावटी नेगार केल्ले. आनी तिसरे फावटी नेगार करता आसतना जेजून पेद्रूक पळयलेले आनी ताच्या काळजांत ती दूख उमाळून आयली. म्हज्या दनयाक हांवें नेगार केलो म्हणून पेद्रूक भोव चड दुखले. तो भायर गेलो, घळघळ्यात रडलो. आनी हांगासर परत 3 फावटी जेजू पेद्रूक विचारता, तूं म्हजो मोग करताय गी. आनी तिसरे फावटी विचारता आसतना पेद्रूक भोव चड दुखता. आनी हे सगळे तो जेजू लागीं सांगता. 3 फावटी नेगार केल्ल्याक जेजू 3 फावटी ताचो मोग परत तो व्यक्त करूंक आनी दृढ करूंक एक अवकाश करून दिता. पेद्रू थंय जेजू सूख सोदून काडिना, पूण ताचे थंय आसलो मोग गुंडायेन व्हरूंक हो एक अवकाश करून दिता. दुसरें जावन मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू पेद्रू लागीं तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून विचारता आसतना मोगांत सगळे संगती आटापून आसा. मिसांव आटापून आसा, जीव आटापून आसा, त्याग आटापून आसा, सॅक्रिफायस आटापून आसा. मोगांत कितेंच भायर ना, सगळे संगती मोगांत आटापून आसात. देखून सांज वंसो वांजेल आमकां म्हणटा, देवान संवसाराचो सय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. जेजूच्या मिसावाच्या सुरवेळींतल्यानच आमकां सांगला, देवान मनशाचो मोग केल्ले खातीर सगळें ताणें केलें. आनी जेजूच्या मोगान हर एक संगती आटापून आसा. थंयसर त्याग आटापून आसा, मोग आटापून आसा, सॅक्रिफायस आटापून आसा, जिवाचें बलिदान आटापून आसा. थंयसर देवाचो मोग, देवाची काकुळट, हर एक संगती कितें आमी सांगीत हे सगळें मोगांत आटापून आसा. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आज ते सवाल जेजू पेद्रूक विचारता आसतना पेद्रूची सापी तशीच वयसम्या हांव तुजो मोग करता. आनी ह्या मोगांत हर एक आटापून आसा आनी हे पेद्रूकी समजता. देखून पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा, जेजून 3 फावटी हे सवाल विचारले आनी 3 फावटी पेद्रून ताका साप दिली. सांत पावल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 13 वळ 13 आमकां अशें म्हणटा, भावार्थ बरोवचो मोग बाळतात आनी ते श्रेश्ठ जावन आसात, पूण हांच्या पैकी श्रेश्ठ मोगूच जावन आसा. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या मोगांत जियोंक देवान आमकां आपोवणें दिलां. निमाणे जावन मोगाळ भाव भयणीनो, पेद्रून वा जेजून पेद्रूक सांगलेलें इतलेंच, सरय म्हज्या बकऱ्यांक, सरय म्हज्या शेळयांक. हे जेजून दिल्लें मिसांव पेद्रूक. जेजूच्या वाटेन कशें चलोवचें, पेद्रूक हे मिसांव दिला. जेजू आपणाच्या शेळयांक सरय म्हणटा आसतना खंयच्या रितीन सरोंक जेजू पेद्रूक आपोवणें दिता. इतलेंच जेजून सांगचें, बक्षण्याच्या वाटेन तांकां सरय, त्यागाच्या वाटेन तांकां सरय, सॅक्रिफायसाच्या वाटेन तांकां सरय, मोगाच्या वाटेन तांकां सरय, एकवटाच्या वाटेन सरय, खालतेपणाच्या वाटेन तांकां सरय. देखून जेजूक दिल्लें मिसांव आज जेजू हर एकल्याक आमकां दिता. तेंच सवाल आमचे नांव कान जेजू उलो करता, तूं म्हजो मोग करताय गी. आमची साप कशी 3 फावटी विचारली जाल्यार कांय आमकां इल्लेशें दुखोवंक पुरो. पूण खंडीत मोगाळ भाव भयणीनो, पेद्रू बरी 3 फावटी न्ही, जायते फावटी जेजूक आमी नेगार केला आसूंक पुरो. पूण कितले फावटी हे सवाल जेजू आमकां विचारता, तितले फावटी आमच्या जिणयेचो नियाळ करूंक आनी जेजून आमकां दिल्लें मिसांव जारी करूंक आमी प्रयत्न करया. खंडीत जेजून दाखयलेल्या वाटेन ताच्या शेळयांक वा आमच्या तबेन आसलेल्या आमच्या भावा भयणीक वाट दाखोवंक, तांकां फुडें व्हरूंक, जेजूचे मिसांव मोगाच्या सक्तेंत मुखार व्हरूंक जेजू आमकां वावर करूं दी म्हणून, जेजू आमकां बेसांव दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमचे संगी आसो जेजू,
आमच्या हर एका सल्वनेत आमकां जैत दिता कितें आमकां जायना म्हणून बघता तेन्ना जेजू प्रारंभ करता आनी सगळे मिसांव फुडें व्हरता देखून जेजू सांगात आमी समकोया आनी आमचे मिसांवचारी करूं तसो आदार आनी मिसांव ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमेन.